माझे गव्हर्नमेंटाकडे रिक्वेस्ट आहे की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 17 to 39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाय जेन्ना म्हाका दिसता वेजेर आसलो तेन्ना केला आसतलें तेणे केले 5 लाख स्क्वेअर मीटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्ली आहा. दिवचले जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना वेळार एकल्यान विजय सरदेसायच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचे रुपांतरण जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. उपरांत कार्यावळींतलो होच व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो. मात हे विशीं विजयाक विचारल्यार विजय सांगता ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना. कारापूर जमनीचे रुपांतरण बाबू कवळेकार टीसीपी मंत्री आसतना जाल्ले. असले आरोप करून आपल्याची बदनामी करपाचो यत्न चालू आसा अशें विजय सांगता. काँग्रेसीचो जो संविधान बचाव जे ते मिटिंग्यो करतात ते दिवचले एक मिटिंगेन एक कोण उबो रावन उलयता आनी तो म्हणटा आपले सायडींतली 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन हांव मंत्री आसतना कन्वर्ट जाली आनी थंयच्यान उदक येतालें आनी उदक कितें बंद जालें झर आशिल्ली अशें म्हणून तो उलयता तें आयकूंक येता. सो हांवें म्हजें जें कितें हांवें पास केलां आनी जें कितें केलां तें सगळें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा. हांवें 1 स्क्वेअर मीटर जमीन थंय कन्वर्ट करूंक ना आनी हे जमनीचे खारापूर म्हणजे ते गांवांत दिवचले तालुक्यान ही जमीन आहा. आमी इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरीचेर आमकां अशें कळटा की ही जमीन कन्वर्ट करपाक एप्लिकेशन टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 2021 आयिल्लें म्हणून. हांव मंत्री जुलय 2019 हांव मंत्री ना म्हाका 2019 जुलयान काडला. सो ही जी जमीन जे ते उलयतात दी सर्वे नंबर 113/3 and 114/3 of Karapur in Bicholi तालुका आणि सर्वे नंबर 104/4 कारापूर ही एप्लिकेशनच आयला 2021 जेन्ना आतांचो बीजेपीचो व्हायस प्रेसिडेंट बाबू कवळेकार मंत्री आशिल्लो. सो हे हांव इतल्या खातीर क्लॅरिफाय करता कित्याक काँग्रेसचे आयकतना बरे किटकिटताले. सो तांकां हे रिप्लाय म्हजी आनी तांकां तांच्यान जर जाता जाल्यार तांणी तो प्रश्न घालचो आनी आन्सर घेवची. आन्सर येतलें कोणाच्या वेळार कितें जाल्लें तें. उगीच असलें कोणाक बोकड्यान घालून लोकांची नांव पेड्यार करून भिवू नाकात सोदू नाकात. आनी बीजेपी जी मजा काडटा की बाबा हेच इंडिया अलायन्स म्हणटा आतां जोडूंक लागल्या म्हणून. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.